येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. खड्डेमुक्त गोंयची घोशणा करूनय गोंयचे रस्ते अजूनय पडनात जाग्यार. दिवचल मावळिंगच्या रस्त्याची जाला चाळण. लोक पळयतात हॉट मिक्सिंगाची वाट. अपात्रताय याचिकेचेर सभापतीन घेवचो निष्पक्ष निर्णय. सभापती न्याय दिवंक ना जाल्यार न्यायालयाचो मार्ग मेकळो, सांगले काँग्रेस आमदार कार्लोस आल्वारेस फरेरान. दोन आणि 3 डिसेंबराक कांय कडेन शिवरे येता पावस. फुडल्या 3 दिसाक तापमानात 2 डिग्रीन वाड. हवामान विभागाचो अदमास. नावेली मडगांवां दिका दाखोवपी तकटेच गायब. कांय कडेन बोर्ड पडल्यात निखळून. अनवळखी लोक कश्यो धांवडातात गाडयो. थळावे बेजार. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सवाय खाण पोट फुगे अशें जाणट्या म्हणटाना आयकलां. हालीं अशीं सरकारी कामां पळोवपाक मेळटात जाकाही ओपार लागू पडटा. नावेली मडगांवच्या जंक्शना वयले दिका दाखोवपी तकटे निखळून पडल्यात. नवे तकटे अशे कशे पडूं येतात? सवाय खाण आसल्यारच तशेंच जाव येता. पळयात आमचो रस्तो पुराण. आज तुमकां आमी दाखयतात एक नावेलीची जंक्शन आनीक एक जें आसा हे मडगांवची जंक्शन. ज्या ब्रिजाचेर स्टार्ट जाता ह्या दोन्ही जंक्शनाचेर आजुनी सायनबोर्ड म्हूण ते ना. जे सायनबोर्ड आसात ते खंय तरी पडले आसात आनीक ना जाल्यार थंय सायनबोर्डूय ना. आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात हे नावेली जंक्शन. नावेली जंक्शन इतली डेंजरस आसा की हांगा कितली गाडी येतात, व्हडली व्हडली कंटेनर येतात, पूण तांकां हांगा खंयच्यान वचपा म्हूण ते सायनबोर्ड ना. जे लोकल आसात हांकां कळटा, पूण हे जे व्हडले व्हडले कंटेनर ह्या ट्रक घेवन येतात हांकां हांगा कांयच कळना. ते लोक आसात ते फक्त सायनबोर्ड पळोवन वचपाचे, पूण हांगा एक सुद्दां सायनबोर्ड ना. हे आतां लावपाचे कोणे? PWD लावपाचे, ट्रॅफिक सेलान लावपाचे, काय पुलिसेन लावपाचे, काय कन्सर्ट पंचायत लागता या म्युनिसिपालिटी लागता हेणी करपाची, हे अजून कांय खबर ना. प्रत्येक जण आपल्या वयल्यान दुसऱ्याचे धुकलून उडयता आनी हेच्याच खातीर हांगा एक्सिडेंट जावपाक पावतात. ह्या दोन्ही जंक्शनाचेर भरपूर एक्सिडेंट जातात. क्रिसमस आसा, न्यू इयर आसा, ह्या बोवाळाक लोकांक कोणाक त्रास जावचे न्हय, एक्सिडेंट जावचे न्हय, कित्याक कमी जावचे आनीक तांकांय बरी सुविधा मेळची म्हणून लोक मागतात. रस्ते अशे केल्यात, येरादारी तशी जाग्यार घातल्या अशें सांगपी हे वाटे वयल्यान यो वच करतात. तातूंत आमदार आसतात, सभापती आसता, पुलीस आसतात, ट्रॅफिक पुलीस आसतात, मंत्री आसतात. कोण्णाक पडिल्लें दिसना. हेरशी सगळे देशभक्त, सगळेच लोक फुडारी, सगळेच समाज वावुरपी. पूण जायत्या वेळारच ते जेन्ना दोळे धांपतात तेन्ना लोकांच्या तोंडांतल्यान तांचे खातीर विशेशणां आपसुकूच भायर सरतात. हांगा ट्रॅफिक मेन जंक्शन नावेलीच्यान स्टार्ट जाता आनी सिटीचो मेन एंट्रन्स जंक्शन. ह्या जंक्शनाच्या बोर्डाची दशा तुमी आतां पळयात कितें जालें. हो बोर्ड थंय पडलेलो, आमी आतां आमच्या फ्रेंडांनी मेळून हाडून दवरला. ते बोर्डाची दशा पळया, ट्रॅफिक हांगा जाम जाता, व्हडले ट्रॉलर बी येताय पळय ते घुसपताय. नो एंट्री बोर्ड सारको रॉंग बसला. हो बसपा आशिल्लो त्या सायडीक. ते बाबडे कांय कळनासतना भितर वयताय, थंय फायन घेवन परत येताय. तितले म्हळ्यार ट्रॅफिक जाम आनी कोण येतो काडटा तांकां मारपा लागता, झगडी स्टार्ट. आनी दशा जे केला पळय ते ट्रान्सपोर्ट आहा RTO ते बी पळोवपा जाय. आनी डिप्टी स्पीकर हांगसरान मेन वयता, डिप्टी CM वयता आनी सगळे हांगसरान वयताय. स्पीकर बाब तो सद्दां वयता हांगसरान काणकोणच्यान बाबडो, तो देखून पळयता. आनी दशा कितें जाला पळय लोकांक शोरून आमी काम करपा जाय काय आमी बोर्ड करपा जाय काय ते अथॉरिटी करपा जाय. आतां ही आमची नॅशनल हायवे. नॅशनल हायवे म्हणल्यार कितें जाता, कुंकळ्ळेच्यान बितळेच्यान ट्रक येता, ते नावेली टर्न मारपाचो एक्चुअली लेफ्टान. ते बाय मिस्टेक ते मुखार येता आनी हांगा उबी रावतात. हांगा उबी रावले म्हणटकीर तांकां ते खंयच्यान वचपाचें ते दिसपानात.
आणि ते कॅन्टर व्हडले तितून भितर कंडक्टर तर हांवें केन्ना पळयलो ना, ड्रायव्हर एकलोच आसता आणि ते मागीर रायटान आमच्या फ्लायओव्हराचेर एंटर जाता. एंटर जातकीर मागीर पब्लीक ते बॉम्ब मारता, ओय 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 करून. क्या नहीं कहते जाने का नहीं, इधर ब्रिज है. अरे म्हणटा मैं भूल से आया म्हणटा. मागीर ते परत रिवर्स मारतात आणि परत येतात. म्हणल्यार ऍटलीस्ट ती 25 मिनटां तरी वयतात. म्हणटकीर तांकां हांगा जो सायनबोर्ड आहा न्ही, आज 4-5 म्हयने जाले आरटीओ हांगच्यान भोंवता जीप घेवन. आरटीओ मागीर हे ट्रॅफिक सेल, ते पीआय स्पीकर, 4 जाणटे होते. मातशे मुखार एक धाडा, 5 जाण सुमार ते हेल्मेटाक, मॅक्सिमम ते हेल्मेटाक फायन मारतात. पूण तांकां हो दिसना कंप्लेन दितले म्हणून. ही ऑथॉरिटी आमची, ही नालायक हे आमचे मनीस. गोवा 365 खातीर नावेलीच्यान रमेश नायक रावत. रस्ते उदरगतीचे मार्ग अशे देशाच्या प्रधानमंत्र्यान म्हणिल्ले. गोंयांत हे उदरगतीचे मार्ग सोदचे पडटात. भौशीक मंत्री व्हडली व्हडली भाशणां ठोकता, पूण दिवचल लागसारच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांच्या वाट्याक चाळण जाल्ले रस्ते सायल्यात. वेंचणुके आदी दिल्ल्या आश्वासना प्रमाण लोकांक बऱ्यो मुळाव्यो साधन सुविधा मेळोवन दिवप हें सरकाराचें कर्तव्य. पूण गांवगिऱ्या वाठारांचे बाबतींत मंत्री आमदार हें कर्तव्य चुकयतना दिसतात. मावळींचे लोक उदरगतीक आशेल्यात. उठसूट उदरगतीच्यो गजाली सांगपी सरकार तांकां सादो हॉटमिक्स दिवपाक शकना ही लजेची गजाल. लोकां मदीं सरकारान मागासलेपणाची भावना तयार केल्या. कितलीशीच वर्सां जाली आमचो हो रोड जायना. कित्या खातीर जायना ते आमकां खबर ना. आमी फाटले फावटी ते रोड जायना म्हणून इलेक्शनाची बॅनर हाडलेलो, पण सरकारा कडेन आमी गेले. सरकार म्हणटा एनओसी जाय, पण हो रोड पयलीं गव्हर्नमेंटान केल्लो, परत ताका एनओसी कशी लागता तीच कळना. आमी फाटल्या आमदारा कडेन हें केल्लें, तो ते सांगतलो एनओसी जाय म्हणून, पण तो जायना. आतां कोण हाडयता, कसो कित्याक करिना ते आमी नको. आता आमचो आमदार बरो आहा. कितें त्रास कितें जाता तुमकां हांगासून आतां येता वयता म्हणजे कितलेशेच त्रास जाता. 1 आनी 2 न्हू. देवाचे मेन देवाचे रोड हो, देव वयता हिसून तो जायना, तो हाडयता कोण तरी करपाक. परत कोण पेशंट इमर्जन्सी आसलो ताका त्रास जाता वचपाक. एम्बुलन्स घालपाक सोदिना हांगा. 108 रोडार येवचें पडटा. आनी हांगा कितकीशी घरां आसा सगळीं? घरां म्हटल्यार ह्या वाड्यार 50-100 आसतली. परत हो एकच रोड न्हू, फूल गांवानच खंयचोच रोड अजून जावना. तुमची मागणी आतां एक्झॅक्ट कितें आसा म्हणल्यार अशी? मागणी म्हटल्यार हो रोड बेगींतल्या बेगीन जावपाकच जाय. ह्या रोडाक जायना खातीर आमकां खुबशे त्रास जाता. हो रस्तो तुका कितके वर्सां जाले केल्यार? हो आता तो कोणाक खबर आहा, पूण हालीं जाणा मरे तो. पूण पिड्ड्यार कसो जालो? पिड्ड्यार गुचऱ्यो वयता, किद्याचे वयता, लोडिंगाचे वयता, हिवाचे वयता, मागीर ह्यो दिवशे. आनी व्हडल्यो गाडयो येता हेवटेन? हो व्हडले येता त्यो. आनी तुमची हांगासरूच घरां? आनी तुमकां कितें त्रास जाता ह्या रस्त्याचे आतां? आतां त्रास अशें म्हणटा आनी होते आतां वाट आमकां केल्ले न्हू तेन्ना, ते नामले आसले तेन्ना ते न्ही मातसो तो होतो रस्तो केल्लो. न्ही आतां हे रस्तो असो आहा न्हू, कितें त्रास जाता तुमकां? तुमी येता वयता हेज्या वयरसून जाल्यार येता वयता मागीर आणखी त्रास म्हणून कशें वचोंक गावना. घरे काय घेवन येवंक जाय आमकां, काजी वखदां येवंक जाय. आनी आतां तुमी काजी वखदार हांगासून चलता तेन्ना पांयांक गुणे बी लागता? गुन्हे लागता म्हणजे गुन्हे नीट करायचे. होते रस्तो पंचायती करता काय केला तर तांदूळ घेऊन येतो कोण ते मोटरसायकलीन हाडटा आमी. म्हणजे तुमकां चलोन येवंक मेळना? जाता न्हू आमच्यान जाता उजी आतां ह्या रस्त्यान आमी वयता. तुमी कितें म्हणटा की करूंक जाय हो रस्तो? करूंक जाय पूण सरपंचान करूं नाका तेंच्यांनी. आतां आमी तुमकां निवडून हाडले, मत्ता वखदां निवडून हाडले, रस्ते करता हे करता ते करता तुमी सांगता आनी मागीर मत्ता घातली ना मागीर तुमी कांयच करिना. गोवा 365 खातीर दिवचल सावन महेश गोवेकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सभापती निस्पृहतायेन अपात्रताय याचिकेचेर निर्णय घेवचो. आमकां कसल्याच परिणामाची अपेक्षा ना. याचिकांचो मसुदो तयार करतना म्हायती सोदपाक थोडो काळाव जालो. जर सभापतीन आमच्या वटेन निर्णय दिलो ना जाल्यार न्यायालयांत वयपाची वाट आमकां मेकळी आसा, अशें काँग्रेस आमदार कार्लोस आल्वारेज फरेरान सांगले. जीपीसीसीचो आदलो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान भाजपात गेल्ल्या 8 काँग्रेस आमदारांच्या विरोधात हाचे आदींच अपात्रताय याचिका घातल्या. मात काँग्रेसीन अजूनही याचिका घालूंक ना.
पार्टी 2 ते 3 दिसांत कोर्टान याचिका घालतली. काँग्रेसचे आमदार कार्लोस अल्वारिस फरेरान सांगले कायदो पूर्ण पक्षाच्या विलीनीकरणाक परवानगी दिता, CLPक ना अशेंय ताणें सांगले. Congress is filing it in another 2 or 3 days, and that the party president will speak and tell you, because the petition has already been finalized. We are waiting for certain inputs which we got, so that the party president will be more clear on that. So it won't like thrown out like last time. You have to be ready, and I am ready. The speaker will decide in accordance with the judgment of the Bombay High Court. Unless the speaker says, I disagree with this for ABCD reasons, or I distinguish the Bombay High Court decision for ABCD reasons, which he can do. He can say the Bombay High Court did not consider this point, that point, and they can distinguish a judgment. They cannot refuse to follow a judgment. They can distinguish it, and then they can say, because of this in this peculiar facts of this case it is. But you know how a speaker is generally a party man. So party muni sahatanna, and we know often, but we don't say it because we expect the speaker to decide judiciously. So judicial mind gettanna, he is expected to take a decision. But we are waiting to expect the worst. If we get the worst, trust me, it will be tested in court of law. What is the correct position of the legal interpretation of a merger in this kind of a case? If 2/3 merger of the CLP from Goa is a merger of the party, then according to me, the whole Indian National Congress should be BJP today. That is merger. You understanding? A merger cannot be my branch office has gone, the whole party is gone. It can't be. That's a merger. The merger must be of the original political party, not of the CLP. मजगती सभापती त्या आमदाराचे अपात्रतेची याचिकेवयले सुनावणे कळवला येता. सभापतीच्या कार्यालयातल्यान कसलीच जाप मेळना. प्रतिवादींक नोटीशी धाडिनात. GPCCचो आदलो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान आरोप केला. गोवा 365 खातीर म्हापशेंसावन समीप नार्वेकार. गोंय कोयराच्या राशीपोरना घुस्मट्टा. ह्या सगळ्या मदीं कुर्टी खांडेपारचो सरपंच सपना पळयता ती कोयर मुक्त पंचायतीची. सपना पळोवप वायट न्हय, पूण शिकिल्ले सवरिल्ले ब्रूत लोकच रस्त्यार कोयर उडयतात तेन्ना वायट दिसता. सरपंचान खंत उक्तायल्या. ह्या फुडें लोकांनी गोरवां रस्त्यार सोडली जाल्यार तांकां गोशाळेंत व्हरून दवरतले. सरपंचान शिटकावणी दिल्या. पळयात. मयेश शिकेरीचे गोशाळे कडेन MOU सायन करून या फुडें रस्त्यात गोरवां दिसली जाल्यार तांकां डायरेक्ट व्हरून शिकेरीच्या शाळेंत घालतले. लोकांनी आपल्या गोरवांक रस्त्यात सोडची न्हय अशी शिटकावणी कुर्टी खांडेपारचो सरपंच नावीद तहसीलदारान दिल्या. आयकात. आमी पर्सनली शिकेरी हांगा एक गोशाळा आसा थंय विजीट केल्या पंचायत बॉडीन, आनी आमी निर्णय घेतला की एक MOU तेंचे कडेन सायन करतले गोशाळे कडेन. आयजूच म्हाका कॉल येयलो तेंचो की फुडल्या विकान ते आमचे MOU जातले आनी रस्त्यार जी स्टेकेडल्स आसा ते आमी थंय शिफ्ट करतले. जाल्यार आमी लोकांक एक अपील करपाक पळयताले, जे कोणाची गोरवां आसा तेंच्यांनी रस्त्यार सोडची न्ही, कित्याक एक फावटी आमी ते शिकेरीक व्हेले जाल्यार तांकां ती मेळपाक खूब कठीण जातलें. म्हणून आमी एक अपील करता की जे कोण तेंचे ओनर आसा तेंच्यांनी तांकां सांबाळून दवरचें, कित्याक रस्त्यार सोडची न्ही. शिकिल्ले लोकूच रस्त्यार हाडून कोयर उडयतात ते चड प्रमाणात पळोवपाक मेळटा अशी खंत सरपंचान उक्तायल्या. आता कोयर उडोवप्यांक धरून फायन मारतले अशेंय ताणें सांगले. तेच बरोबर खांडेपार पंचायत कोयर मुक्त करपाची मोख लेगीत खांडेपारच्या सरपंचान उक्तायली. आयकात ताका. थोडे लोक कशे आसा, थोडे लोक सक्का फुडें कामां वयता म्हणटकीर ते कितें करता, ते खंय तरी ते पॉयंट आपल्यान ते उडयता वयता. पूण लोकांनी चिंतपा जाय न्ही, हे तुमकां म्हणटा हांव बरे शिकलेले लोक उडयता. आमी स्वता पयला आतां पयर सुद्दां एक होळकरान आमचे फेसबुकार घातिल्ले थोड्यांचे फोटो, शिकलेले लोक बरे एज्युकेटेड लोक उडयता. आतां आमी एज्युकेटेड लोकांक एज्युकेट करप काय ना शिकलेल्यांक करप ते आमकां प्रश्न पडला. फायनल कशें आशिल्लें की फायन कोणें मारची हे हेजेर आशिल्लें, पुलिशेन मारचें काय सेक्रेटरीन. पयर आमकां डायरेक्टर म्हणला की सेक्रेटरी फायन मारूं शकता, जाल्यार आतां फुडें आतां आमी CCTV कॅमेरा लागल्या, जो कोण मेळटा ताका फायन मारतलेच. गोवा 365 खातीर फोंडे सावन कृष्णा नायक. वास्को मुरगांव पालिकेन सुरू केल्ले अतिक्रमण मोहिमे उपरांत बाजारांतल्या विक्रेत्यांनी कावन्सिलाचो प्रतिकार करून तांकां आपलो माल परत दिवपाची मागणी केला. एक तर मार्केटाचे योग्य सुविधे स्थलांतरीत करात वा दुकानां वाडोवपा खातीर मर्यादात घाल्ल्या वाठार दियात, विक्रेत्यांनी सांगला.
फाल्यां विशयाचेर पालिका चर्चा करतली. वास्कोत अतिक्रमण केल्ल्या भाजीपाल्यांच्या दुकानांचेर मुरगांव पालिकेन धाड घाल्या उपरांत वास्कोतल्या विक्रेत्यांनी बोवाळ केलो. जप्त केल्लो माल परतून दिवचो आणि एमएमसीन आपली दुकानां उबारपा खातीर वाठाराची योग्य मर्यादा दिवची अशें विक्रेत्यांनी मागला. थळाव्या भाजी विक्रेत्यांचेर कारवाय सुरू असताना राज्याभायल्यान येवपी वाहनां रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर रितीन भाजी विकतात असो आरोप विक्रेत्यांनी केलो. आमचो डिमांड असो आशिल्लो की आमकां दुकानाच्या भायर तुमी लायन मारून दिया. त्या लायनीच्या भायर आमी बसना एक जालें. आनी दुसरें म्हणल्यार आमचो कमीत कमी 4-5 लाखाचो माल भरून येयला ते 3 दीस जाले. आमी कितें म्हणटा आमचो जो माल भरून येयला पळय न्हू तो माल तुमी फायन मारात, आमचो तो माल सोडात. तुमी दवरून आश्रमान व्हरून फुकट दिवं नाका. तुमी जर दिता आश्रमान तुमचे पदरचे पयशे करा, तुमी दिया, तुमचें नांव करा. तो आमचो माल तुमी उबारून व्हरता 4-5 लाखाचो आनी अनाथ आश्रमाक वाडटा, हे चुकीची गोश्ट. एक जालें. दुसरें म्हणल्यार आतां हांगाच पळय हे सायडीन बिल्डींग आसा, बिल्डिंगेच्या भायर लोकांनी एसी दवरला, कोणें आनी कितें दवरला सायडीन हांगा दिसती पडटा. ते जालें. इनलिगल लोकांनी सेटर घातला, तेजेर तुमी कांय एक्शन घेवना. नुस्त्या मार्केटान तुमी फाटीं एक न्यू घरात घातलें पळय इनलिगल, तेजेर तुमी कांय एक्शन घेना. मागीर ते परशुरामान कंप्लेन करतकीर मागीर तुमी एक्शन घेतली. परशुराम सुरू नाका. तशेंच इनलिगल टीव्ही बंद लोकां कडेन गाडे आसा. दाजी बाप सरकारान तांकां जागो दिलो बरो. 24 गाड्या आसा लिगल. ते गाडे एक्शन अशें वाडले. 34 गाडे दवरात, बाकीचे गाडे काडात. म्हणजे आतां जालां कितें आमचे ते ओल्ड जे आमचे ते वेंडर आसा ते भायर पडला आनी न्यू असो गाडे करता, न्यू बसतय भायर लोक. आनी त्या कारणान मागीर आमकां गिरायक जायना. दुसरें म्हणल्यार वर्णापुरी म्हण, लक्ष्मी पेटमा पाकडे म्हण, ते EMS गाडी घेवन येता आनी फूड लायता आनी ते रस्तो अख्खी गर्दी येता आनी ते फ्रूट थंय घेता आनी आमकां हांगा गिरायक जायना. आमी म्हणून टॅक्स फारीक करता म्युनिसिपालिटीक. एमएमसी कावन्सिलान हाचेर चर्चा करपाचें थारायला. वास्को आणि सरभोवतांच्या वाठारांत ह्या अतिक्रमणाक लागून जावपी अडखळी आता पयस करतले अशें एमएमसीचो अध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीसान मिडिया कडेन उलयतना सांगले. आयकत. आमचे मागीराचे तो प्रेसिडेंट आनी तेजो बारा तो प्रशांत भाई तो येयल्लो. तेणें आमकां सांगलां की तेंकां आमी तेंकां उलयले की ते म्हणटा आमकां पत्तो स्वता नाका भाजी भायर लायल्या. आमी तांकां सजेशन दिलां आनी ते आतां परत तांकां आपयलां आमी फाल्यां परत तांकां मिटींग घेतली आनी तांकां आमी वेवस्थीत बसयतलो. तेंची डिमांड कितें आहा? तेंची डिमांड कितें आहा? लायनमॅन दी. लायनमॅन दी म्हणल्यार आमी तेजेर सजेशन घेतले आनी आमी बसतले आमचे कावन्सिलर बसून आमचे स्टाफ बी बसून आमी तेजेर उलयतले आनी ताका मागीर तांकां कितें आहा तेजें सोल्युशन काडटले. तुमी ड्रायव्ह केला वास्को मार्केटान, बट बाकी कडेन आमकां फूल वास्को हेतून वचून दिसतात गाडे जावं सद्या मार्केट म्हाका क्लीन करपाक लागले. मार्केट हांव सद्या क्लीन करतलो, मागीर भायर आवट आहा तेच्या मागीर चयतलो, तेजें हांव घेतलो काळजी कितें. गोवा 365 खातीर मडगांवसान संदीप तुयेकार. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. उसगांव तिस्कार बेशिस्त लोकवस्ती पातळपाक लागल्या. कांय जाणांची नोंद ना, कांय जाणां कडेन वळखपत्रांय नात. शिवेजीचें उदक वचपाक सारकी वाट ना. लोकवस्तेंत एम्ब्युलन्स वा उजो पालोवपी दळाची गाडी वचपाक शकना. सरकारान हे वस्ती कडेन लक्ष दिवचें थळाव्यांनी मागला. कम्युनिदाद आनी सरकारी अशा दोनूय तरांच्या जमनीचेर अतिक्रमण जालां अशें थळावे सांगतात. लोकसंख्या वाडत रावल्या, तशी घरांय वाडत गेल्यात. पूण तेच बरोबरीन 1500 घरांचे लोकवस्तींत गुन्यांवगारी आनी दुयेंसां पातळपाचो भंय लोकांक दिसता. आदी आयकुया थळावो समाज वावुरपी सूरज गरडाक. हांगा गुन्हेगारी वाडपाची शक्यता आसा. गुन्हेगारी बरोबर रोगराई वाडपाची आसा, कारण तांकां अजून पर्यंत हें केलें ना, ड्रेनेज सिस्टम ना, कांय ना. आनी पंचायतीक हो नॉमिनल टॅक्स मेळटा ते पंचायतीन हांव पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता हे गव्हर्मेंट लँड आनी जी कम्युनिटी लँड आसा तेंचो एसेटमेंट करचो आनी तिंगा सारके नॉमिनल टॅक्सीस भरच्यो जेणे करून
पंचायतीक कितें तरी फायदो जातलो. मोस्टली हांगा जर 50% आसा 50 म्हणटा 90% आसा ते आउटसायडर हे केल्ले आसा, एक्वायर केल्ली आसा. ही कोमुलतात म्हूण आनी गव्हर्मेंट लँड, इवन चडशी उजगांव पंचायत कोमुलतात लँड आसा आनी धारबांदोळ आसा पळय ती गव्हर्मेंट थोडी लँड आसा, ती भायल्या लोकांनी हांगासर एक्वायर केल्ली आसा. आनी कितें जाता, जे कोण पॉलिटिशियन आसा तेंच्यांनी जे वोट बँक म्हणून तेंचो वापर केल्लो आसा. आनी दुसरें कितें जाता, इतले लोकांची हांगा लोकवस्ती आसता, जवळ जवळ हांगा म्हणल्यार 1 ते 1,500 घरां बांदलेली आसा. प्लस आमच्या धारबांदोळ पंचायत जवळ जवळ 500-600 घरां आसा. पूण हांगा आतां तांकां कितें जालें, बरें वायट जालें जाल्यार क्रिमिटोरियल ना. कितें करतलो जाल्यार क्रिमिटोरियल तांकां फोंड्या व्हरचें पडटा. रेव्हेन्यू मेळपाच्या हेतान पंचायतीन 500-600 सुमार घरांक नंबर दिल्यात. तांकां उदक आनी लायटीचें कनेक्शनय दिलां. पूण जांचे कडेन गरजेचे डॉक्युमेंट नात तांकां नंबर दिवंक नाशिल्ल्याचें उजगांवच्या सरपंचान सांगलें. आयकयात नरेंद्र गांवकराक. रेव्हेन्यूक लागून घरां रजिस्टर करपाक घेतले आमी, पूण थोड्यांचे कांयच ना ती आमी घर रजिस्टर करूंक शकना. जेंचे कितें आसा कोमुलदादीन तेंच्यांनी घरां बांदल्या नाल्यार जागो घेवन घरां बांदल्या ती आमी आतां रजिस्टर करूंक घेतल्या आनी चडशी एक 400-500 घरां बी रजिस्टर केल्या. तांकां उदकाचें आनी लायटीचें कनेक्शन दिवन हें केलां. कोमुलदादीन दिल्यात तांकां जागा. कोमुलदादीन दिल्या तांकां जागा. थोड्यांनी एन्क्रोचूय केल्या. उजगांव आमच्या पळय उजगांव पंचायत आमची 11 वार्डाची पंचायत. कळ्ळें न्ही, भितर 9 तरी वार्ड अशे आसा की भितर सगळे लोकल आसतले. गोवा 365 खातीर उजगांवच्यान कृष्णा नायक. ग्रुप स्टेज F आतां सोंपपाक लागल्या आनी 16व्या फेरये खातीर पात्रताय मेळोवपाची सर्त खर जाल्या. पात्रताय सर्ती खातीर क्रोएशिया, मोरक्को, बेल्जियम हे तिनूय पंगडांक फुडले फेरयेंत वचपाची बरी संद आसा. आतां मेरेन क्रोएशिया ह्या गटांत पयल्या नंबराचेर आसा, जाल्यार कॅनडा सर्तींतल्यान भायर पडला. आतां निमणी पात्रताय सुवात मेळोवपा खातीर मोरक्को आनी बेल्जियमाचेर पळोवप्यांची नजर थिरावल्या. जैत वा बरोबरी दोनूय क्रोएशियाक नॉकआउटांत वचपाक पुरो, पूण क्रोएशिया हारलो आनी कॅनडान मोरक्कोचेर जैत मेळयलें जाल्यार मागीर गोल फरक खेळांत येतलो आनी दुसरो पात्र थारतलो. मोरक्कोक पयलींच भायर पडिल्ल्या कॅनडा आड उण्यांत उणी बरोबरी करपाची गरज आसा आनी हेर गट खेळाचो निकाल पळोवन फुडल्या फेरयेंत वतले. बेल्जियमाक क्रोएशिया आड स्पश्ट जैत मेळपाची गरज आसतली, पूण खेळ ड्रॉ जालो जाल्यार मागीर बेल्जियमाक दुसऱ्या खेळाचो निकाल येसर वाट पळोवची पडटली. पूण मोरक्कोन कॅनडा कडेन बरोबरीचेर जैत मेळयलें वा बरोबरीन खेळ्ळी जाल्यार ताचे खातीर सगळो खेळ सोंपतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. 2 आनी 3 डिसेंबराक राज्याच्या कांय वाठारांनी हलको पावस पडपाची शक्यताय MDन उक्तायल्या. ते भायर फुडल्या 3 दिसांक तापमानात 2 डिग्रीन वाड जावपाची शक्यताय आसा. पळयात. उदेंते कडल्यान व्हांवपी वाऱ्याक लागून 2 आनी 3 तारखेक कांय वाठारांनी पावस शिरशिरतलो. उपरांत हवामान सुकें उरोवन तापमान देंवतलें. फुडल्या 3 दिसांक परत तापमानात 2 डिग्री वाड जातली. फांतोडेर कांय वाठारांनी दव आनी धुकें पडटलें. फाल्यां चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 22 डिग्री उरतलें. 2-3 तारखेक पावस. 4 तारखे सावन हवामान सुकें. फांतोडेर कांय वाठारांनी दव धुकें. तापमानात 2 डिग्रीन वाड. फाल्यांचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आनी गोवा 365 च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.